नमस्कार. एडॉनच्या आयच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या बरोबर असतात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आदले भलायकी मंत्री आणि आमदार विश्वजित राणे. स्वागत तुमचे. मला सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार लास्ट वीक आमचे शोचेर लक्ष्मीकांत पार्सेकार बाबा आयिल्ले आणि फाटली विधानसभे भितर ते तुमचेर सारकी अशी हल्लाबोल करत रावताले अँड दे आर ऑफ द फर्म ओपिनियन की दे हॅव रन दीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट मच बेटर देन यू. आणि तुम्ही खूप भानगडी करपाक सोदताले, ताणी त्यो सगळी भानगडी भायर काडल्यो आणि आतां ते जाग्यार हाडून सारके चलोवपाचो प्रयत्न करतात. तुमचे इंडिपेंडंट एनालिसिस कितें? हांव पर्सनली म्हाका म्हाजे आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर मदीं कांयच आय हॅव नो डिफरन्सीस विथ हिम. वायटपण कांय ना. विशय असो आसा की हेल्थ डिपार्टमेंट जो आसा, पयलीं हांव मंत्री जावपाची पयली परिस्थिती कितें आशिल्ली आनी आयज तेजी परिस्थिती कितें आसा हांवें सांगपाची गरज ना. खंय कोण गोवा मेडिकल कॉलेजान गेल्यार तुमी तुमचो रिपोर्टर जर थंय धाडल्यार तुमकां स्वता कळून येतलें की कितें डेफिशियन्सीज आसा. आयज 108 ची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. आमी प्रोफेशनली ते रन करपाचो आनी चलोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी ऑडिट जाताले म्हयन्यान 15 दिसान एकदा की कितले केसीस डिले जाता, हे डिले जाल्यार कारण कितें आनी अकाउंटेबिलिटी वॉज अ बीग क्वेश्चन. आनी आयज 108 20 मिनटां 30 मिनटां 40 मिनटां जाल्यार ते टायमार पावना. प्रोफेशनल मॅनेजमेंट जे आशिल्ले आयज 108 तुमी मुद्दम थंय जर फेरी मारली यू विल फायंड आउट की ते लोक ना पयलींचे लोक आनी त्या तरेचो रिस्पॉन्स गावना. रिस्पॉन्स हो अत्यंत गरजेची गोश्ट, कित्याक रिस्पॉन्स टायमशीर जाल्यार मनीस वाचूं शकता. आमी कार्डियॅक ॲम्ब्युलन्स करपाचो प्रोटोकॉल डॉक्टर खानोलकर आनी इतर काही लोकांक घेवन एक प्रोटोकॉल तयार केल्लो. तो प्रोटोकॉल बी आयज खंय ते फॉलो करिना आनी हार्ट अटॅक पेशंट घरांतल्यान ताका आमी ट्रिटमेंट दिवचे, एरिथमिया कशें मॅनेज करपाचें, एलेक्सीन कशें आमी दिवचे, हे सगळे विशयाचेर आमी चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आयज बिकट हा परिस्थिती ॲम्ब्युलन्साची 3-3 लाख किलोमिटर जाल्ली आसा. खंय ना खंय फोकस ना हेल्थ मिनिस्ट्रीचो. हेल्थ मिनिस्ट्रीचे जे कोण चलयतात, हेल्थ मिनिस्ट्रीचे ऑफिशियल्स आसूं, हेल्थ मिनिस्ट्रीचे आमी सिस्टम आनी प्रोटोकॉल जो एस्टॅब्लीश केल्लो ते खंय ना खंय इज फॉलिंग बॅक अँड समबडी हॅज टू हॅव अ विजन टू टेक इट फॉरवर्ड. And there comes the role of the minister to give direction to the department in which direction he wants to go. Tables have turned. फाटल्या हातू भितर ते तुमचे आरोप करताले. बरोबर. आज तुमको चान्स पडला की तांगेल डेफिशियन्सीज दाखोवपाच्यो. ना, डेफिशियन्सी दाखोवन आनंद घेवपाचो हांगा प्रश्न येना. डेफिशियन्सी दाखोवन ते सरकारान इम्प्रूव करपाची गरज आसा. शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, ग्लव्स ना, इंजेक्शन्स ना, खुबशे अशे इंजेक्शन्स आनी कॅन्सरचे पेशंट्स आशिल्ल्यो त्या लोकांक आमी 1-1 लाखाचे इंजेक्शन्स फ्री दिताले विच यूज टू गेट रिएम्बर्स थ्रू मेडिक्लेम. हांकां दिसतालें की फक्त आमी 1-1 लाखाचे मेडिसीन तशेंच दिता, तशें न्हू. ते जे पयलीं होल प्रोसेस करून ते लोकांक फॉलोअप कॅन्सराचे लोकांक ते इंजेक्शन्स जे गरजेचे आशिल्ले ते सरकारान डिसिजन घेवन दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. युनिवर्सल मेडिक्लेम चालू केली, ते ह्या लोकांनी रद्द केली. ते तुमी जाय जाल्यार इम्प्रूव करूं शकता, पूण तो विशय ना. विशय डेफिशियन्सी ऑफ मेडिसिन्स. ऑपरेशन थिएटर मेन गजाल आशिल्ली की तुमी कितलीशीच स्कॅम तयार करताले. धरून ते एलबीटाची गजाल तर ते अजून पर्यंत सामके उमेदीन सांगतात की आमची सरकार येतकीर एलबीट डीड नॉट इवन कम फॉर नेगोशिएशन, दे जस्ट विथड्रू. एलबीटाचो म्हाजो मंत्री जावन एलबीट फायनलायज जाला असो कांय ना. हांव मंत्री जावपाचे पयलीं तेन्नाचे चीफ सेक्रेटरी JP सिंग ह्या लोकांनी III म्हणून एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बॅक्ड एक कन्सल्टन्सी आशिल्ली. त्या लोकांनी ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो. तांकां जाय आशिल्ली, दे वॉन्टेड टू सेट अप some sort of a specialty, super specialty for cardiac within the premises of GMC, and that's why we were taking it forward. Then we decided to give them little more land, but this is done through IDFC backed organization, that is a government of India funded organization. And hanga scam cho prashna hai na, Elbit was disillusioned with because we couldn't give them certain permissions, we couldn't do so. सरकार तू कितें म्हणटा, सरकार म्हणटा तशें ना. सरकार म्हणटा की आमी येतकीर तांकां कळ्ळें की हें स्कॅम आतां सामकें एक्सपोज जातलें म्हणून तेच जावन फाटीं सरले. यू आर सेइंग दॅट सरकारा कडच्यान सपोर्ट मेळना म्हणून ते फाटीं सरले. सरकार सपोर्ट न्हू, तांकां काय परमिशनची गरज आशिल्ल्यो अँड दे वर इन अ टायम बाउंड मॅनर. ना, आय हॅव नॉट सिलेक्टेड द कन्सर्न ऑर्गनायझेशन. म्हाजो संबंध ना. इट वॉज टोटली हेडेड, द कमिटी वॉज हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी. आयज म्हापशा हॉस्पिटलान गेल्यार थंय मशिनां ना, थंय रेडिओलॉजिस्ट सारको ना, थंय ऑपरेशन थिएटर फुल्ली युटिलायज जायना, थंय कितेंच स्पेशालिटी ना, ICU चलना, NICU चलना. फाल्यां जर विश्वजीत राणे जे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप प्रोपागेट करतालो ती जर फॉर्म्युला मुखार गेल्ली ही एफिशियन्सी बरी आसताशिल्ली. एफिशियन्सी म्हणजे वेल मॉनिटर्ड पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. तेजे वेगवेगळे मॉडेल्स आहा. भारतीय जनता पक्षाचे वेगळ्या राज्यांचे चालू आसा, योग्य तरेने चलयतात. मध्य प्रदेशांत चलयतात,
आतांच हांव भाशण आयकतलो आमचे राजस्थानचे मुख्यमंत्री कितलेय तशे प्रकल्प हाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा आनी गोवा राज्यानूच ट्युरिजम सेक्टरान कितलेय PPPचे प्रोजेक्ट्स एडवर्टायज केल्ले आसा. म्हणजे जेन्ना तुमी PPP पयलीं म्हणटाले PPPचे विरोध करताले, आयज हेच सरकार कितलेय प्रोजेक्ट्स PPPचे माध्यमांतल्यान, हांव म्हणना वायट म्हणून, केन्ना केन्ना PPP इज द बेस्ट ऑप्शन टू इनक्रीज एफिशियन्सीज ऑफ एनी कायंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. आनी म्हाका दिसता ते वेल मॉनिटर्ड जाल्यार ते योग्य तरेन तुमचे आरोप जातालो की तुमी सामकी हॉस्पिटलच काडून एका प्रायव्हेट पार्टीक दितात, सरकार सगळो पयसो घालता आनी तुमी काडटा आनी दुसऱ्याच्या हातांत दिता तांकां फायदो जावचो म्हणून. मुख्य म्हणजे हो विशय इलेक्शनान बरो व्हडलो विशय जाल्लो सामकें, आनी लोकांक दिसलें की कितें तरी चुकता, परसेप्शन लोकांचें चेंज जाल्लें की कितें तरी चुकता हांगा आनी तें जावं न्हय. आयज तेच लोकांक तुमी विचारल्यार, म्हापशेचे बार्देसच्या लोकांक विचारल्यार परिस्थिती कितें आसा त्या हॉस्पिटलान, तांकां कळोन येतलें की कांयच फेसिलिटी थंय उपलब्ध ना. पूण खंय ना खंय म्हाका तरी दिसता की सरकारान तो विशय मनान न दवरता जे कितें फेलियर्स आसा म्हापशे हॉस्पिटलाचे, पूर्णपणे NICU ल्हान भुरग्यां खातीर आयज पर्यंत फुल्ली युटिलायज ना, ICU फुल्ली युटिलायज ना, ICUन मशिनाच हाडूंक ना थंय. म्हणजे ऑपरेशन केल्यार मनशाक स्टेबलायज करपाक ICUची गरज पडटा, ऑपरेशन केल्यार मनीस स्टेबल जाता आनी तेज्या उपरांत पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअर म्हणून कितें तरी शब्द आसा. आनी तुमी जर फक्त ओपन समजा फाल्यां सरकारान जर हे PPP केलें ना जाल्यार एफिशियन्सी येवंकूच शकना. हांव ना म्हणना, हांव म्हणटा की केन्ना केन्ना गोंया राज्यान आमकां एक्सपर्टीज हाडपाची शॉर्टेज पडटा. आयज वी हॅव गॉट अ ट्रिमेंडस शॉर्टफॉल ऑफ एक्सपर्ट्स. MBBS केल्ले डॉक्टर आमकां गावूं शकता, पूण MD एंड स्पेशलायज इन स्पेसिफीक सब्जेक्ट्स वी कॅनॉट गेट. आनी हे लोक गोंयान येतले कित्याक? हांकां त्या तरेची सॅलरी आमी गव्हर्मेंट क्षेत्रांत दिवंक शकना. आयज सरकारान कार्डियाक फेसिलिटी जे तयार केल्ले आसा गोवा मेडिकल कॉलेजान, स्टेप बरो, पूण इट इज अ चॅलेंजींग स्टेप. हांवें एसेंब्लीन बी म्हटलेलें आसा की बाबा हो स्टेप जो आसा कॉशियसली घेयात, कित्याक इन्फेक्शन रेट गोवा मेडिकल कॉलेजान हाय आसा, पूण तरी बी हो स्टेप मुख्यमंत्रीन घेतलेलो आसा, बरो स्टेप घेतलेलो आसा, पण इट हॅज टू बी ट्रेडेड ऑन कॉशन. आनी थंय जे डॉक्टर्स तुमी हाडल्या तांकां तुमी 10-10 लाख 8-8 लाख सॅलरी दिता, हेच म्हणपाचो उद्देश. पूण जर सरकार आयज कार्डियाक फेसिलिटी जे रिस्क आसा, कार्डियाक फेसिलिटीचे गोंया राज्यान वाड जे जाल्ली आसा म्हणून स्टेप्स घेता, एक गोश्ट जाली. पूण त्याच बरोबर कॅन द गव्हर्मेंट ब्रिंग इन दीस टायप ऑफ सॅलरीज एंड एक्सपर्टीज इन ऑल द फिल्ड्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज? इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट वायबल. आनी हे जे कार्डियाक सेटअप जे करता, तुमी जर पळयल्यार सगळे जे इनॉग्रेशन हालीं जे जाल्या, आतां ऑपरेशन थिएटर्स आमी इनॉग्रेट केल्ल्यो, त्यो आयज पर्यंत ते ऑपरेशन थिएटराक बेड हाडूंक ना. नवे आमी स्टेनलेस स्टीलच्यो OTs बी तयार केल्ल्यो सकयल. नाव 2 years have passed. This needs to be paid attention. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले, तुमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज तुमी खुबश्यो गजाली करपाचो प्रयत्न केलो. आतां लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेल्थ मिनिस्टर आसात. GMC जाय तितली कित्याक सुदारना? GMC इज अ चॅलेंज. कित्याक सुदारना? GMCन तरेतरेचे गोश्टी तयार करपाचे, इट्स अ ओवरऑल लास्ट सो मेनी इयर्स जे जाला थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान. आनी त्या तरेन इवन यू टेक इन टर्म्स ऑफ द डिझायन ऑल्सो गोवा मेडिकल कॉलेज, that has to be it should have been a more compact design. Any logistics also has to be within logistics. When I'm using the word, तो विषय असा within the Goa Medical College. म्हाका दिसता की मुख्यमंत्रीन बी खंय ना खंय उल्लेख केला की ओवर अ पिरियड इज गोइंग टू रेनोवेट द होल. इट इज नेसेसरी दॅट होल गोवा मेडिकल कॉलेज. सगळे एक आरोप असता की प्रत्येक हेल्थ मिनिस्टर जो जाता ताका GMC भितर चड इंट्रस्ट असता, कारण GMC भितर चड पयसो असता. आणि प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जर स्ट्रेंथन करपाक जाल्यार GMC वालो लोड आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स GMC वालो लोड आपोआप कमी जातलो. पण ताजेर कोण तकली घालना, कारण थंय व्हडले तुगेले पयशे आसना. सो पॉलिटिशियन्स आर मोर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ टॅक्टिक्स. म्हाका तरी दिसता की म्हाज्या काळान हांवें चीफ सेक्रेटरी एंड फायनान्स सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्साक इनचार्ज केल्ले. म्हाजो संबंद येना पर्चेस करपाक. हेड ऑफ डिपार्टमेंट जे सांगता त्याच तरेन पर्चेसीस जावंक जाय. आनी डीन गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, हे सिनियर ऑफिसर्स, सेक्रेटरी हेल्थाक बी आमी थंय घातलेलो. आनी चडशे प्रोफेशनली आनी जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सजेस्ट करतात तेच आयज म्हाजे खंयचीय फायल जर चॅक केल्यार आमी वी हॅव गॉन स्ट्रिक्टली बाय द एडवायस, बिकॉज दे आर द पीपल हू हॅव टू यूज दीस पर्टिक्युलर थिंग. वी कॅनॉट इम्पोज आवर व्यूज ऑन द डॉक्टर्स. मडगांव ह्या क्षेत्रांत व्हडलो हॉस्पिटल करपाचो आमी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना पायाभरणी केल्ली, तें काम चालू आसा. ते हॉस्पिटल वील रिड्यूस द लोड इन साऊथ गोवा. इट विल बी वन ऑफ द स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल्स. त्या हॉस्पिटलांत तरेतरेचे म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी मडगांवचे हॉस्पिटल, मडगांवचे हॉस्पिटल आनी म्हापश्याचे हॉस्पिटल जर फूल फ्लेज फेसिलिटीज ह्या दोनी सेंटर्सान गावता, कितलो लोड कमी जातलो GMC? मोर दॅन 50% लोड गोवा मेडिकल कॉलेजान
कमी जावपाची शक्यता आसा. मोर दॅन 50%. कारण सगळे इवन ते नवे मडगांवच्या हॉस्पिटलान आमी प्रोविजन केल्ले आसा फॉर कार्डियाक एंड ICU सर्विसीस. आमी 100 बेडीड फॉर सेपरेटली आमी सेपरेट बायफर्केट केल्या. म्हणजे गव्हर्मेंटाक जर विचार केले की एक फेसिलिटी आमी खंयची तरी आमी आउटसोर्स करतले की आमी टाय अप करतले, म्हणजे ते एक स्कोप आसूंक जाय. करता न करता गव्हर्मेंटाचे निर्णय. म्हणजे 50% बी लोड कमी जातलो. हें जालें हेल्थाच्या बाबतींतल्यान. दुसरें, नाव यू आर अ सिनियर लिडर ऑफ द काँग्रेस आणि एकूण जर CLPची वागणूक पळयली फाटले कांय दिसांक, प्रत्येकाची तोंड वेगवेगळी दिशेन दिसता. म्हाका दिसना की आमचे मदीं कसलेच डिफरन्स आसा. केन्ना केन्ना परसेप्शन अशें जाता की कोण जर मिटींग ओगीच जायना न्ही परसेप्शन. बरोबर आसा, पूण आमच्या पक्षाचें तेंच जाल्लें आसा की परसेप्शन रॉंग जाता आसा. खंय ना खंय वी आर नॉट बीन एबल टू create the right perception in the minds of the people, and that is not saying, it is actual reality. खंय ना खंय आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की हो परसेप्शन लोकांच्या मनांतल्यान पयस करपाचो. आनी गेले आतां कांय कितलेंय CLP जाले, आमी सगळे आमचे MLAs जे आसा, आमचे कलिग्स जे आसा, सगळे आसता आपलो व्यू कितें आसा ते ऑपोजिशन लिडर दिवपाचो प्रयत्न करता. Why CLP is not coming forth as a forceful opposition? Now each one of us has been a minister in the past. Each one of us, प्रत्येक आमचो लिडर जो आहा तो मंत्री जावन गेला. ऑपोजिशन लिडर बी अनुभवी आसा. आमचे मॉविन गुदिनो आनी इतर काही अशे CLPचे लिडर्स अशे खूब वर्सां एसेंब्लीन काडलेले आसा. म्हाका दिसता की प्रत्येक मनीस आपल्या लेवलाचेर एसेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान आनी इतर काही गोश्टीच्यान आपलो विशय मांडपाचो प्रयत्न करता. रेजिनाल्ड लॉरेन्स आमचो स्पोक्सपर्सन आसा. विशय कितेंय जालो CLPचो तेज्या माध्यमांतल्यान दिवपाचो. आमचें कितें थरलां की CLPचो कितें विशय जाता तेजेच मर्यादीत आमचो स्पोक्समॅनान तेजेर रेफरन्स घेवन ही शूड स्पीक ऑन दॅट सब्जेक्ट. म्हणून अशें केन्ना कदाचित लोकांक दिसतलें की प्रत्येक MLAन उलोवंक जाय, पूण म्हाका दिसता की थ्रू द स्पोक्समॅन खुबशे अश्यो इशू आसा ते मांडपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. एक एलिगेशन जाता की एवरी वन ऑफ यू, तुमी मिनिस्टर आशिल्ले किंवा सत्तेर आशिल्ले, सो खंय तरी प्रत्येकाची स्केलेटन्स आसात आनी फाल्यां मनोहर पर्रीकार त्यो फायली भायर काडत म्हणजे प्रत्येक बाबा आपूण तुका सांबाळून घेता, तूं आमकां सांबाळून घे, ह्या व्यूहांतल्यान सगळें ओपोजिशन चालू आसा. म्हाका दिसना की हो विशय आसा. म्हाका दिसना की हो विशय हा म्हणून लोक उगी आहा. ऑपोजिशन लिडर आसा, पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा, पार्टीचो प्रेसिडेंट उलयता. केन्ना कितेंय विशय जालो, सिरियस विशय जालो, पयर काणकोणाचो विशय जालो तेन्ना ऑपोजिशन लिडर मुद्दम आमचे एक्स MLA हांकां घेवन इझुअर फर्नांडीस आनी इतर आमचे काणकोणचे कार्यकर्ते घेवन त्या सायटीर वचून आनी कितें आसा विशय मांडपाचो वेगवेगळे तरे आसा. एक एग्रेशनच्या माध्यमांतल्यान विशय मांडपाचो, एक ह्या तरेचे विशय करपाचो की बेश्टे विशय मांडपाक म्हणून आमी मांडटले आनी लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न. विरोधी पक्ष नेत्यान त्या दीस काणकोण एकूच सांगलें की बेगिना बेगीन कारवाय जावन इंडिपेंडंट ज्युडिशियल इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा. लोक आयज बरो जागृत जाल्लो आसा. लोक पळयता कितें चल्लां तें. आनी बेश्टे भाशा बी जेन्ना आमी वापरता ऑपोजिशनच्या माध्यमांतल्यान आमकां मर्यादीक रावंक जाय की बाबा भाशा जेन्ना वापरता आमी वेवस्थीत भाशा वापरून आमचो विशय मांडपाचो आमी प्रयत्न करूं जाय. ऑपोजिशन लिडर डिमांड केली बरोबर, पण ताजे उपरांत तुमी ताजो फॉलोअपच केलो ना. तुमी डिमांड केलें, तुमी सोडलें ना. खंय ना खंय डिमांड केल्या उपरांत सरकारांनी निर्णय घेतले आनी फॉलोअप करून सोडपाचो प्रश्न येना. पयर 2 ऑफिसर्स डेप्युटी टावन प्लॅनर हांकां अरेस्ट केल्या गेला. पण आमी वॉच दवरता. विशय जेन्ना एसेंब्लीन येता, वास्कोचो रेपचो इशू आयलो तेन्ना विरोधी पक्ष नेत्यान सांगलें की तो विशय आयलो. एक टिचरांनी एक चलयेचेर बलात्कार करपाचो प्रयत्न केलो. ती चली एक्सपायर जाली स्कुलान आनी खंयचे पणजीच्या स्कुलान. हे विशय एक वेवस्थीत मांडपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा मुख्यमंत्री कडेन. लोक आमी जे विशय मांडटा खंय ना खंय आमी एक आक्रमक अशें ऑपोजिशन जावंक जाय वो सगळे लोक म्हणटात. आमचे मदीं बी अशे विचार आसा की खंय ना खंय आमी कांय विशयाचेर आक्रमक जावंक जाय आनी निश्चित आमी जातले. आतां 2 वर्सां जावपाक आयिल्ली आसा सरकाराक आनी आमी सगळे पळयल्लें आसा कितें चल्लां तें गेले 2 वर्सांत आनी योग्य ते इशूचेर आक्रमक. तुमी भितात अशें ना? ना, विशय तसो ना. प्रत्येक तूं म्हणटा की आपल्याली एक फायल आहा म्हणून हो भिता, दुसऱ्याला म्हाका तरी दिसता की प्रत्येक गोंयचे जनतेक खबर आसतली की प्रताप सिंग राणेची खंयचीच फायल नासतली मनोहर पर्रीकर. प्रताप सिंग राणेच्या इंटिग्रिटीचेर कोण तरी बी तो खंय ना खंय एक बॅलन्स्ड असो ऑपोजिशन लिडर वागपाचो प्रयत्न करता.